Speaker sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. सगळ्यात पयलीं आमचे ऑनरेबल मिनिस्टराचे देव बरें करूं म्हणटा. वास्को आमचो सदांच एक निग्लेक्टेड पार्ट आशिल्लो आनी जेन्ना हांव निवडून आयलो आनी जेन्ना जेन्ना हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन खंयचोय प्रपोजल घेवन गेला तेन्ना ना म्हणटा तें उत्तर म्हाका केन्नाच मेवना आनी त्या खातीर हांव मिनिस्टराचें देव बरें करूं म्हणटा. पूण कशें आसता की वास्को इतलीं वर्सां इतलें निग्लेक्टेड आशिल्लें की इतलीं वर्सां म्हणजे 10-15 वर्सां न्ही अरावंड 25 वर्सां वास्कोन एकूय प्रोजेक्ट म्हणटा तो अजून पर्यंत जावना. एन्ड दॅट वॉज द सॅडस्ट पार्ट. म्हणजे कितले आयले आमदार आनी गेले पूण कित्या खातीर जावना हें म्हाकाय अजून कळना. पुणून आज मंत्र्या कडल्यान इतली अपेक्षा वास्कोकारांची वाडिल्ली आसा की आज स्वता म्हणजे एक फीश मार्केट चालू जालो. चीफ ऑफिसर्स बंगलो नेक्स्ट मंथ आमचो हें आतां फावंडेशन स्टोन घालता आमी. आनी एक प्रोजेक्ट म्हणजे पावर हावस प्रोजेक्ट तो सुरवात जालो आनी अशें करून वास्को इज स्लोली चेंज जावपा वता. म्हाका सांगन दिसता की वास्को स्पीकर सर ही सगळ्यान प्लॅन्ड सिटी आसा. म्हणजे आमी सगळे गोंयभरांतल्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज पळयल्यो जाल्यार वास्को सदांच प्लॅन्ड सिटी आमी अशें मानतात. आनी ती प्लॅन्ड सिटी आनी बरी करपा खातीर म्हाका दिसता अर्बन डेवलपमेंटाचो खूब मोलादीक वांटो आसपाक जाय. आनी आज जेन्ना आमचे वास्को भितर इंटरनॅशनल रेल्वे स्टेशन जाता आनी इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनल येता तेन्ना म्हाका दिसता थंय आनी इल्लें आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवप म्हाका दिसता इट वील बी गूड फॉर टुरिजम ऑल्सो. कित्याक आज जेन्ना इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनलांतलो ट्युरिस्ट आज वास्को देंवतलो तेन्ना फुडें पळयतकूच ताका फर्स्ट इम्प्रेशन कितें पडपाक जाय, बरें पडपाक जाय. वास्को शहर सुंदर शहर, वास्को शहर नितळ शहर अशें ताका इम्प्रेशन पडपाक जाय. आज रेल्वे वयल्यान येतले, आज इंटरनॅशनल स्टँडर्ड रेल्वे स्टेशन आज हें जाता. सो फर्स्ट इम्प्रेशन बरें जावपा खातीर म्हाका दिसता एक स्मार्ट सिटी दिवची अशी हांव मागना. पूण ऑन दॅट लायन्स कितें तरी डेवलपमेंट वास्को सिटीन जावपाक जाय जाणें करून जे इतलीं वर्सां वास्को फाटीं पडला ते खंय तरी परत एकदां जाग्यार पडपाक जाय. आनी ताज्या खातीर प्लॅन्ड सिटी आशिल्ल्या कारणान हें अर्बन डेवलपमेंटाक चड इजी आसा मातशें इल्लें तातूंत सुदारणा करपाक. आनी ताज्या खातीर हांव मिनिस्टराक मागता आमी आनी 2-3 प्रपोजल्स घाल्या ते तांणी एक्सेप्ट करचे म्हणून. स्पीकर सर, वास्को आमचो म्युनिसिपालिटीचो सगळ्यात मोठो इशू आसा म्हणटा तो एक रेंट इशू. म्हाका स्पीकर सर तुमी म्हापशा हातून म्युनिसिपालिटीन तुमकां खबर आसतलें हो रेंट इशू खूब वर्सां जालीं पेंडींग आसा. आमकां मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्ले की तातूंत भितर कितें तरी एमेंडमेंट हाडून आपूण कितें तरी तातूंत सुदारणा करपाक पळयता म्हणून. पूण हे जे ओरिजिनल लेसीज आसा विच आर स्टील अजून थंय आसा तांचो डिस्प्यूट आसा. बिकॉज सिन्स दे आर ओरिजिनल दे वील पे द ओरिजिनल रेंट. मागीर ताजे भितर डिस्प्यूट आशिल्ल्या कारणान आनी म्युनिसिपालिटी कडेन ताजें हें नाशिल्ल्या कारणान तें तशेंच पेंडींग उरलां. सबसिक्वेंटली खुबशीं फ्लॅट्स आसूं नाजाल्यार शॉप्स आसूं दे आर बींग सबलेट आनी सबलेट करता ते फारीक करता. पूण हे तांचे भितर डायलेमा जाला आनी त्या खातीर हो इशू अजून पर्यंत पेंडींग उरला. ट्रान्सफर ऑफ शॉप्स जाचो जो इशू आसा फाटल्याच तेंपान म्युनिसिपालिटीन एक अरावंड 30 शॉपवाल्या कडल्यान अरावंड 45 lakhs त्यांनी घेतले ट्रान्सफर करता म्हणून. नॉर्मली सबलेटी शॉपांक ट्रान्सफर करप इज नॉट प्रोवायडेड इन द प्रोविजन. पूण तांणी घेतले. आतां तांचेर ते दुकानवाल्यांचेर संकट आयलां की आमचे पयशे म्युनिसिपालिटी कडेन आसा आनी कोण तरी म्हाका दिसता म्हापशाचोच कोण तरी लिटिगेशनान गेलो आनी ते तशेंच पेंडींग आसा. हांव मागता मंत्र्या कडेन की इफ सम एमेंडमेंट कॅन बी डन इन दीस एक्ट आनी कितें तरी एक वाट काडून म्हणजे हे जे सबलेसीज आसा तांचे सपोज नांवार ती आमी केली म्युनिसिपालिटीची प्रमायसीस. कित्याक इतलीं वर्सां आतां 30-40 वर्सां दे आर द ओनर्स. ओरिजिनल लेसीस थोडेच उरल्या. सो दोगूय जाणांक ओरिजिनल लेसिसांकूय बेनिफीट मेळचें आनी जे हे सबलेसी आसा वी कॅन डेफिनेटली टेक सम बरी ट्रान्सफर फी तांचे कडल्यान घेवन आमी ते तांच्याय नांवार करपा आतां. वॉट वील हॅपन इज तांच्या वयल्यान टेंशन वतलें. म्युनिसिपालिटी वील गेट रेवेन्यू आनी म्युनिसिपालिटीक रेवेन्यू मेळिल्ल्या कारणान सेल्फ सस्टेन जावपा खातीर बरें पडटलें. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता परत गव्हर्मेंटा कडेन ग्रांट्साक येवचे परस हो सपोज आमी प्रॉब्लेम तांचो सॉल्व केलो जाल्यार म्युनिसिपालिटीक आनी इल्लो रेवेन्यू जातलो. जे ओरिजिनल लेसीज आसा दे आर रेडी टू कम फॉरवर्ड. म्हणजे खंय तरी एक वन टायम सेटलमेंट दोगूय जाणां गव्हर्मेंट एक पावल फुडें सरलो तेय फुडें सरले आनी तो सेटल केलो जाल्यार म्हाका दिसता गव्हर्मेंट वील गेट गूड रेवेन्यू. स्पीकर सर, आमकां पयलीं म्युनिसिपालिटीक ऑक्ट्रॉय येतालो. ऑक्ट्रॉय हो म्युनिसिपालिटीक आयिल्ल्या कारणान डेवलपमेंट म्युनिसिपालिटीक करपाक आनी बाकीच्यो गोश्टी फायनान्शियली करपाक खूब फायदो पडटालो.
GST आयिल्ल्या कारणान ऑक्ट्रॉय बंद जालो. पुणून थर्ड स्टेट फायनान्स कमिशनान फाटींच रिकमेंडेशन दिलां की ईच म्युनिसिपालिटी शूड गेट 50 crores पर इयर म्हणून, एंड ताका बजेटरी प्रोविजन करचें अशें रिकमेंडेशन तेज्या थर्ड स्टेट कमिशनान दिलें, एंड दॅट रिकमेंडेशन वॉज एक्सेप्टेड बाय गोवा कॅबिनेट. पूण ताज्या मागीर आतां वर्साचे 4 म्हयने काबार जाले, पूण ते कांय पयशे अजून येना. सो हांव मंत्र्या कडेन मागतां की हे जे स्टेट कमिशनान हें केलां आनी तुमी एक्सेप्ट केलां गोवा दॅट दीस फंड मे बी गिवन इन ल्यू ऑफ ऑक्ट्रॉय टू दॅम, ताणें करून आज म्युनिसिपालिटी कडेन म्हाका दिसता आज अजून पर्यंत आतां तांची 3-3.5 वर्सां जालीं पूण डेव्हलपमेंटाक तितलो फंड तांकां मेवना. सो हे सपोज ऑक्ट्रॉयाचे पयशे मेळत जाल्यार म्हाका दिसता डेव्हलपमेंटाक ताका खूब फायदो जातलो. हांवें आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू रेज केल्लो लास्ट टायम थ्रू माय 0 hour मेन्शन एंड कॉलिंग अटेन्शन की वास्कोच न्ही आज सगळ्या गोंयभर इतल्यो ओल्ड बिल्डिंग्स आसा एंड दे आर ऑन द वर्ज ऑफ कोलॅप्स. मिनिस्टरान एक TCPंतल्यान एक बरें केल्लें की 300 तांकां FAR वाड म्हणजे ओल्ड सोसायटीज बी आसा पळय दे कॅनॉट गो इन फॉर रिडेव्हलपमेंट बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल. तांकां तें बिल्डराक परवडना, नाल्यार तांकां कितली एरिया मेळपा जाय तितली मेळना. लास्ट पयलींच्या हातून पार्किंग फॅसिलिटीज कंपल्सरी नाशिल्ल्यो, सो आतां सपोज बांदपा मेळटा जाल्यार ते 200 हातून बसनाशिल्ले. हांव मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा की सगळ्या गोंयच्या जनतेक म्हाका दिसता आज कितल्योश्योच सोसायटीज आर गोईंग इन फॉर रिडेव्हलपमेंट. दे आर व्हेरी हॅपी. ते आज वचून बिल्डराक कोणाक धरून तांकां 300 FAR मेळटा म्हणटकूच ते हें करता. पूण ह्यो ज्यो ओल्ड बिल्डिंग्स थोड्यो आसा वीच आर नॉट हॅबिटेड ऑर देर आर सम हॅबिटेड, म्हणजे म्हज्याच सायडीन घराच्या सायडीन 2 आसात, म्हणजे लोक रावतात थंय आनी स्लॅब कोलॅप्स जाल्ले आसा. म्युनिसिपालिटीन तांकां नोटिसीस धाडिल्ल्यो आसा टू वेकेट, बट दे आर स्टील नॉट वेकेटींग. देर आर बिल्डिंग्स वीच आर लायींग आयडल ऑफ प्रायवेट पीपल आनी त्यो केन्ना कोलॅप्स जायत यू कॅनॉट टेल एनीथींग. आनी पुलीस स्टेशना कडली जी बिल्डींग आसा वेर thousands of people are going every day, ती सपोज कोलॅप्स जाली जाल्यार आय डोंट नो वॉट इज गोइंग टू हॅपन. त्या खातीर मिनिस्टराक एक कितें तरी कायदो काड म्हणटा की एटलिस्ट ते डेमॉलिश करना जाल्यार आमी तरी डेमॉलिश करून सपोज वी कॅन म्युनिसिपालिटी कॅन टेक पोजेशन ऑफ द बिल्डींग आनी मागीर जेन्ना तांणी फारीक करतकूच डेमॉलिशन चार्जीस ऑर एनीथींग वी मे रिलीज द बिल्डींग. स्पीकर जर 5 मिनटां घेता न्ही. स्पीकर सर हाजेर उलयता आसतना आमच्या TCPचेर हांवें आतांच उलयलें तशें आज खुबशे सोसायटींक खूब बेनिफीट मेळ्ळा की 300 FAR जाल्ल्या कारणान तांकां रिडेव्हलपमेंट करपाक मेळटा आनी वयर चोरून तांकां वेवस्थीत जाता. तशेंच आनी एक इश्यू जो मेजर वास्कोन आसा इज दॅट नॉट ओन्ली NOC इश्यू पूण आज जी MOD गायडलायन्स आयल्या दॅट इज हॅम्परींग. तुमी सर स्पीकर सर आज एक PDA हँडल करता आनी तुमकां खबर आसा वास्को भितरूच कितले सामान्य मनशांक त्रास जाला तो. म्हणजे फाल्यां एका मनशान सपोज आपलें सगळें लायफ इन्वेस्टमेंट ताणें सगळो आपले लायफाची कितली अर्निंग्स आसा ती खंय तरी एका जाग्यान इन्वेस्ट केल्या, ही कॅनॉट बिल्ड एनीथींग बिकॉज इट इज कमींग, म्हणजे ते रोखडेच MOD गायडलायन्स म्हणून सांगता आनी रिजेक्ट करता. सो दीस MOD गायडलायन्स म्हाका दिसता मिनिस्टर इज व्हेरी वेल कनेक्टेड वयर. सो इफ यू कॅन टॉक टू द डिफेन्स पीपल 500 आपल्या एरिया भितर 500 मिटर्सा भितर कोणाक कन्स्ट्रक्शन करप ना, नाजाल्यार 100 मिटरान झिरो कन्स्ट्रक्शन आनी मागीर ताच्या भायर 3 मजले. सो इट इज नॉट प्रॅक्टिकली पॉसिबल. आनी ह्या कारणा खातीर ह्या एका MOD गायडलायन्सा खातीर म्हाका दिसता वास्को भितर आनी मुरगांव तालुका भितर अरावंड 300 crores लॉस आज गव्हर्मेंटाक जाला. आनी ते जाता आसतना सामान्य मनीसूय त्रासान पडल्या, थंयचो बिल्डरूय त्रासान पडला आनी थंयचो बिल्डर त्रासान पडलो की म्युनिसिपालिटीक ताजे लायसन्स फी मेळना, कित्याकूच थंयच हें मेळना आनी दीस इज हाव इट इज कॉसिंग लॉस टू द एक्सचेकर. सो त्या खातीर म्हाका सांगन दिसता की वी हॅव टू टेक दीस मॅटर वीथ द डिफेन्स मिनिस्ट्री. आमी हांगा कितलेंय उलयलें जाल्यार तें जावंक शक्य ना आनी ताच्या खातीर मिनिस्टरान एक इनिशिएटीव घेवचो. आमच्या मुरगांव तालुक्यान सपोज अशेंच परिस्थिती उरली जाल्यार म्हाका दिसता आमचे वास्को भितर डेव्हलपमेंट वील बी एट अ स्टँड स्टील आनी ते डेव्हलपमेंट जावपाना. आनी त्या खातीर मिनिस्टरान इनिशिएटीव घेवचो, एक दिल्ली वचपाचें हें करचें आनी आमकां सगळ्या मुरगांवकारांक सामान्य मनशांक ह्या MOD गायडलायन्सा अंडर आमकां रिलीफ दिवचो. स्पीकर सर म्हाका आनी एक सांगन दिसता की इवन इफ TCP आमी हे सदांच जेन्ना परमिशन मागता वी आर आस्किंग अंडर एअरक्राफ्ट एक्ट. वी हॅव नो प्रॉब्लेम विथ एअरक्राफ्ट एक्ट. तांचे हायट रेस्ट्रिक्शन कितें आसा वी आर ऑल व्हेरी कम्फर्टेबल.
And why this suddenly these MOD guidelines are being implemented? They are not rejecting on that aircraft act. आम्ही परमिशन मागता ताका एअरक्राफ्ट एक्टाचे आणि ते आर रिजेक्टिंग ऑन MOD guidelines. So there is conflict. So if minister can take up this stand that you are not rejecting on basis of what we are applying, then I think so तातूनय बी आमकां खूब मेळमेळ जाता. एक बार एकूच काबार करता, वुमन एंड चायल्डाचेर सर उलयता आसतना आज लाडली लक्ष्मी आमी म्हणजे जेन्ना पळय लग्न जाता तेन्ना दिता. पयलीं कशें आशिल्लें 18 वर्सां लागली की ताका ते पयशे 1 लाख रुपया ताचे बँकेन येताले आनी लग्न जाय म्हणसर ताका तो इंट्रस्ट पार्ट जो आसा तो ताका एक्स्ट्रा मेळटालो. सो एक चली सपोज 18 वर्साचेर हें जालें जाल्यार 24 वर्सां जाता म्हणल्यार ताका आनी एक तो 1.5 लाख जातालो. सो एक 50,000 रुपया ताका बेनिफीट जाताले. पूण आज तें गव्हर्मेंटान चेंज केलां, कित्याक म्हाका खबर ना. आनी तें जेन्ना लग्न जाता तेन्ना मेळटा. गव्हर्मेंटा कडेन हांव एक डिमांड करता की ह्या सगळ्या लाडली लक्ष्मींक म्हाका दिसता आमी सपोज 18 वर्साचेरूच परत एकदां हें केलें जाल्यार दे वील गेट बेनिफीट ऑफ दीस सेम एंड दे कॅन यूज द मनी लेटर ऑन फॉर अ मोर बेटर दीस थिंग. गृह आधाराचेर पयलीं स्पिकर सर मॅरेज वॉज नॉट कंपल्सरी, आतां मॅरेज कंपल्सरी केल्या. हांव म्हणटा तुमी केल्या जाल्यार बरी आसा, पूण जी ओल्ड एप्लिकेशन्स आसा दॅट ऑल्सो यू ऑल आर रिजेक्टिंग बिकॉज ऑफ नो मॅरेज. तेन्ना तो रूल नाशिल्लो मॅरेजाचो. सो आतां जेन्ना तुमी रूल काडला तुमी आतां एप्लाय करा. पयलींचे ओल्ड जी एप्लिकेशन्स आसा बेस्ड ऑन सम RC 10 वर्साची 15 वर्साची RC नाल्यार भुरग्याची बर्थ सर्टिफिकेट हाजेर तुमी दिवची. आनी ज्यो गृह आधार द इंटेंशन ऑफ स्टार्टींग इट वॉज तांकां बेनिफीट जावचें म्हणून. नाव इफ समबडी डजंट हॅव अ मॅरेज सर्टिफिकेट, ओल्ड मॅरेज सर्टिफिकेट, जाल्यार दॅट इज नॉट एन एक्सक्यूज ताका ना दिवपाक. आनी त्या खातीर मिनिस्टरान हातूंत लक्ष घालून तांकां तें दिवपाचें करचें इतलें मागता. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH.